पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम महत्वाच्या पावण्यार पावलां। शेनवारा फ्लायओव्हराचो निमणो स्पॅन बसयला। लोकांक खातीर सप्टेंबरात फ्लायओव्हर सुरू करपाचो सरकाराचो हेत आसा। मजगती उक्तावणा पयलीं लोकांक खातीर 2 दीस फ्लायओव्हर चलपा खातीर आनी फोटो काडपा खातीर उक्तो आसतलो, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां। पर्वरी फ्लायओव्हराचे निमणे सेगमेंट शेनवारा यशस्वीपणान उबारले। हाचे वांगडाच फ्लायओव्हराचे मुखेल बांदकाम पुराय जाला आनी आतां फिनिशिंगाचे काम सुरू जाला। ह्या पुला खातीर 68 खांबे, 1431 सेगमेंट आनी 67 स्पॅन घातल्यात। सप्टेंबरात फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाचे हेतू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। उक्तावण जावचे पयलीं 2 दीस लोकां खातीर फ्लायओव्हराचेर चलपाक आनी फोटो काडपाक मेळटले खंय। हाचे उपरांत हांगा फकत वाहनांक प्रवेश मेळटलो। पुलाचे उक्तावण जाले उपरांत गाडयो थांबोवपाक मेळचे ना। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 67 महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरळ आनी तामिळनाडू राज्या मदीं म्हत्वाचो दुवो जाला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। मजगती मुख्यमंत्र्या कडेन जादूची कांडी आसलेली जाल्यार रातया पूल बांदपाचे अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें म्हटलें। खंयच्याय राज्याचे पॅरामीटर जोखतात तेन्ना एक म्हत्वाचो पॅरामीटर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर। ह्या गव्हर्मेंटान 5 वर्सांत कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला लोकांक, जनतेक कितें दिलां, दॅट इज काउंटेड इन द पॅरामीटर। ते जर पॅरामीटर चॅक करत आज म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाली ह्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत खंयच कमी पडूं ना। ज्या ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय त्या त्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दिल्लें आसा, मेळिल्लें आसा। केंद्र सरकारान पूर्णपणे डबल इंजिन गव्हर्मेंटाचो फायदो घेवन सगळो सपोर्ट आमच्या सरकाराक दिल्लो आसा आनी म्हणूनच हो येदो व्हडलो कॉरिडॉर हांगाचो जायत किंवा दाबोलेचो जायत, जी काम थंय नेटान चलिल्लें आसा आनी आज आमी हो कॉरिडॉर पूर्णत्वाक व्हरपाच्या मार्गार आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल ह्या सरकारान लोकांची कश्ट कमी करप। ब्रीज जातकीर वता आसतना सगळे म्हणटाले हांव कुठ्ठाळेचो ब्रीज बांदता आसतना सगळे रस्त्यार रावताले आनी बोवाळ मारताले। ब्रीज जालो मागीर सगळे म्हणपाले अरे कितें रे आमी अर्द वरा भितर पावता मरे पणजे। ही लोकांची मानसिकता आसता। लोकांक सदांच अशेंच आसता की त्रास काडपाक संवय नासतना रातयान पूल उबो करपा जाय। जर जादूची कांडी आशिल्ली डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन जाल्यार म्हाका दिसता तो कांडी घोडावन रातयान पूल तयार करता आशिल्लो। जे पयलींच्या काळात घडटालें तें आयच्या काळात घडना आनी म्हणून परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे सप्टेंबर महिन्यात केन्ना तरी ह्या प्रोजेक्टाचे इनॉग्रेशन हे आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो आशिर्वाद घेवन गडकरीजी हांकां सांगून ताची डेट डिसायड करतले। बट हांव एक सगळ्या पब्लिकाक सांगपाक सोदतां हाजें इनॉग्रेशन जातलें ताज्या पयलीं 2 दीस लोकां खातीर पूल उगडो दवरतले आमी। कित्या खातीर वयर वचोन लोकांक भोंवोन पळोवपाक, फोटोग्राफ्स घेवपाक, सगळ्यांनी अनुभवचो की कशा पद्दतीचो फ्लायओव्हर आसा। कित्याक एकदा ट्राफीक सुरू जालें काय पर्वरकारांक वयर वचोन पळोवपाक मेळचें ना, म्हणजे क्रॉसूय करूंक मेळचें ना की उबय रावंक मेळचो ना। सुरू जावच्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता रोहनूच सगळ्या जाणांक वेलकम पार्टी थंय दिवपाक शकता बिंग स्थानीक MLA। म्हणजे प्रायर टू डॅट हांव कित्याक म्हणजे हे मुद्दामून कारण आमकां हे येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज द 6th लेन फॉर फ्युचरिस्टीक म्हणजे फुडल्या 50 वर्सांक जे ट्राफीक वाडटलें ताचो विचार आमी आतां केला। हे सरकार फुडल्या 50 आनी 100 वर्सांचो विचार करता। अटल सेतू बांदता आसतना म्हाका खबर आहा, हांव GSIDC तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो। भाईक बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की अटल सेतू तिसरो कित्याक बांदता काय म्हणून, अरे 2 पुलां आनी मदल्यान तिसरो पूल काडटात। आज आमकां अटल सेतूचे इम्पॉर्टन्स कळटा। एक दीस अटल सेतू जर बंद दवरशीत जाल्यार पर्वरकार मडगांवान पावचे म्हणजे त्या सायडींतल्यान क्रॉस करूंक पावचे ना, बांबोळे पावचे ना, ही परिस्थिती आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।